EA46. सर्वेश्वरा तुकामे वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळसातां देवासा मोगाच्या स्पिडेतां सोम्यां कायिक फोटायता दैविक तुझ्या ओळान सोम्या जिवीत तुला बळता दरबाराच्या सर्वेश्वरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळसातां देवासा. मुगजनो आईच्या या मिसाक ते साऊ रिगमीस बेटोनिदा अल्फोन्सस क्वाड्रस कांजल या ते सव बसोद या मिसाचे बलिदान देवाक आम्ही बेटोवन दिता. आज अस्रच्या निवास्यांक 2 पाराचें जेवण दिला. बेन्झिटा आणि जेसन वर्गीस दुबई तांकां भुरग्याचे देणे लाभुल्ल्याक हरगान सावन तांणी दान दिला. ह्या कुटुंबाचो आमी उपकार बावडता आनी तांचेर सदांतोनीची मजत आसूं आनी सर्वेस्पराची आशिर्वादां आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. क्रिस्त देई मोगाळ भवन आनी भयणीनो सदांतुनीच्या पांयतळा आमी आयल्या. आमची मागणी इरादे ते साव आमचे संकश्ट आमचे कुटुंब आमचो वावर आमचे सगळे जिवीत सदांतुनीच्या पांयतळा समर्पण दिवन जेजूची विसणार आशिर्वादां आमचेर मागून घेवया. हे पवित्र गूट आमी फवते परी संभ्रमून आमची पातकां वळखून घेवया. सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बोवा मडिनो मुसुगण्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासून म्हगे मनसान संकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूळ कर काकूळ कर सोम्या काकूळ कर काकूळ कर क्रिस्ता काकूळ कर काकूळ कर क्रिस्ता काकूळ कर काकूळ कर सोम्या काकूळ कर काकूळ कर सोम्या काकूळ कर काकूळ कर.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तूं बावडत्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गोवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोरोंक आनी देखीन सोलोंक भगिवंत आंतोनीक पवित्र सभेक तुवें दिलो. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो बावाड सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलान तेसोलिनिका घरांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाब. भावा भयणीनो, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंधी आनी आमी ताचे भोवारी जमो जावचे संबंधी आमकां तुमचे लागीं उलोवंक आसा. ह्या विशयान आमची मनावी ही सुम्याचो दीस येदोळूच पावला म्हणून कोणी एकल्यान प्रावाद केला वा पावलान तशें सांगला वा बरयला म्हूण कोणी तुमकां सांगते जाल्यार तुमी एका स्वरा मनान गडबडचे न्हय वा आकांत धरचेय न्हय. कोणी तुमकां खंयच्याय तरान टाकयनाशे सत्राय घेया. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे महिमेन भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्ते मुखान देवान तुमकां आपोवणी दिला. त्या पासून भावा भयणीनो, तुमी थीर रावा आनी आमचे लागची परगडणी वा पत्रा वरवीं तुमकां मेळिल्ली संप्रदायाची शिकोवन सांबाळून धरा. आमचो सोमे जेजू क्रिस्त आनी आमचो इतलो मोग केल्लो आनी कृपे वरवीं कळनातलो बुजवून आनी उत्तम भरवोसो आमकां दिल्लो देव आमचो बाप तुमच्या काळजाक देर दिवं आनी हर एक बरे करणेन आनी बऱ्या उलोवण्यान तुमकां थीर करूं. सर्वेस्पराचें उतर. प्रीतुमेची मनसुबेकच्या सोमेता. ऋतुमेची मनसुबेकच्या सोमेता. सर्वेस्पर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रोंक गाजोवन सांगा. प्रीतुम ताणें तीर केल्या ते बिलकुल हालचे ना. सपजाची न्याय नीतिकान तो झडती करतलो. ऋतुमेची मनसुबेकच्या सोमेता. सर सगळो आनंद उल्हासो आको संसार. फसयो दर्यो सागरांनी तांतले फोड पिकासो वे उल्हासो बुय भाटा. संतोषान हालो धालो रुखा जुडांनी भरलेली रानाबाना. ऋतुमेची मनसुबेकच्या सोमेता. सगळी सृष्टी उल्हासू येता त्या सर्वेस्परा. वय येता तो प्रीतमेची मनसुबेकच्या. सगळ्या संसाराची सता समेस जनांगाची नितीन तो झडती करतलो. ऋतुमेची मनसुबेकच्या
सोमेयता उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक ते खरे मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आणि चिन्ह परकितात असले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. आणि तुमचा आज्ञा सोवे असो. मातेवाप्रमाणे शुभवर्तमान महिमा तुका सोम्या. जिजून मुळे हाय तुमकां शास्त्रियानो आनी फरिजेवानो कपटियानो ओडताला वसो शेपेसो आनी जिऱ्यासो दांत एकवंड तुमी देवाक दितात. पूण नियम शास्त्रांतल्यो चड गरजेच्यो संगती म्हणजे न्यायनीत दयामया आनी विश्वास तुमी सोडल्यात. ह्यो तुमी करूंकूच जाय आसल्ल्यो संगती पूण त्योय सोडच्यो न्हय. वाट व्हरतेल्या कोरड्यानो किमस तुमी गाळतात पूण खरें सगळेंच गिळतात. हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फरिजेवानो कपट्यानो कोपां आनी ताटां तुमी भायल्यान नितळ करतात पूण भितरल्यान ती भरल्यान लुटीन आनी स्वार्थन. कुरड्या फरिजेवा कोप पयलें भितरल्यान नितळ कर तवळ तें भायल्यांनी नितळ जायत. सुमयेचे शुभवर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदे मोगाळ भवननी बिळिनो आयच्या सुवार्तेंत जेजून शास्त्र्यांक आनी फरिजेवांक कठीण उतरांनी जागोवणी दिवची आमी आयकले. जेजू म्हणटा ओडताला वसो शेपेचो आनी जिऱ्याचो दांत एकवंटो देवाक तुमी दितात. तांची धर्मीक आचरणां तांणी पाळोवंक जाय आशिल्ले कायदे ते एकीनपणान आसा बरी ते पाळताले. पूण जे कितें गरजेचें आसा देवाची आज्ञा कितें आसा देव कितें आशयता तें करूंक शास्त्री आनी फरिजेव सुकुल्ले. आनी गरजे आसलेंच कितें म्हळ्यार न्यायनीत दयामया आनी विश्वास ह्यो तीन संगत्यो सुवार्ता करूंक देवाचें उतर करूंक आपोवणें दिलेलें आसा पूण ते सुकुल्ले. तशें म्हणटना शास्त्रांक आनी फरिजेवांक तांणी तांचो कायदो कितें आसा देवाक अर्पण करचें ताचे विरोध जेजून तांकां शिकोवना या उलोवना. बगार तेय तुमी करीचे बगार ताच्यागी वर्तें जावन जे कितें सुवार्ता आशयता तें करूंक जाय म्हणून जेजून तांचे तें आसले तें धार्मीकपण मात्र आसचें तें उखल दाखयता. एका मनशान बायल्यान धार्मीक रिती रिवाजो पाळता म्हूण दाखोवयेत पूण देव ताचे आंतरीक अंतस्करण ताचे काळीज परकिता. तांणी रिती नियमा रेग्रो आनी धार्मीक रिती नियमा आसा तशें पाळताले
पूण जेजू तांकां ताच्यागी उरत्या मापान गुंडायेन ताची काळजाची तपासणी करूंक तांकां आपयता. तें जावन आसा न्यायनीत, काकुळत आनी विश्वास बोवार्थ आसा तशें तें पाळोवंक ते सुकल्ले. शास्त्र्यांक आनी फरिजेवांक जेजून दिल्ले ते वॉर्निंग तें आमकां हर एकल्यांकी लागू करूं येता. आमी हर एका दिसा सुखान आसतना मिसाक येता जावंक पुरो. आमचे तेर्स मागणे कळनासतना आमी करता जावंक पुरो. नोवेनाच्या मिसांत आनी हेर धार्मीक जाग्यांक जावंक पुरो पूण शेतांक ते वचून कॅन्डल पेटोवची आनी आमची धार्मीक रिती आमी पाळता जावंक पुरो. पूण त्यो सगळ्यो बऱ्यो म्हणटा वांजेल. पूण जेजू एक सवाल आमकां विचारता, तुजें काळीज खंयच्या मापान देवाचो मोग करूंक शकता? जर हांव मागता भोगसूंक तयार ना तवळ म्हज्या मागण्याचें मोल कितें गी म्हणून आमकां समी सवाल विचारूंक जाय. हांव मिसाक वेता पूण म्हज्या शेजाऱ्यांक म्हज्या सांगाता जियेतल्यांक अनितीन पळयता तर म्हजें आराधन देवाक मानवता गी. हांव देवा विशयान उलयता बगार तेच देवान दिल्ले करुणेची दयाळ्याची करणी हेरांदें करूंक पाटी सरता तर म्हजे उलोवणें देवा विशयान कित्याक उपकाराक पडटा. खरें जावन देवाचें उतर हांवें मानून घेतलां गे. क्रिस्तांवपण क्रिस्तांव जिवीत म्हळ्यार केवल बैल्यान भगेवंत म्हणून दाखोवचें न्ही, बगार भगेवंत जिणी जियोंक आपोवणें. तर तीन संगत्यो जेजून आज सुवार्तेन सांगिल्ल्यो, न्यायनीत, दयामया आनी विश्वास, ह्यो तीन प्रमुख संगत्यो जो कोण पाळता आनी त्या वटेन चलता आनी हेरांकी त्यो जियोंक प्रेरण दिता तो सर्गीच्या राजान वर्तो जाता म्हणटा. हांगासर जेजून न्यायनीत म्हणटा आसतना हेरांकी समान रितीन पळोवंक, जे कितें हांव खंयच्या मापान हेरांत जावन आशेता तेंच हेरांते देखूंक आनी पळोवंक. काकुळत म्हणटा आसतना हेरांते आसलें उणेंपण तांकां तें उखलून दाखोवंक न्ही, बगार हेरांक दयाळाय दाखोवंक, काकुळतीची दीस दाखोवंक. विश्वास म्हणटा आसतना देवाक अखंडपणी भोवडतान पातयेवचें आनी जें कितें देव म्हजे जावन आशेता तें करूंक प्रयत्न करचें. जर हे सगळें पाळतना म्हजें जिवीत सुमयान शिकयलेल्या सुवार्थेच्या मोला प्रमाणे आसा तर खंडीत जावन जेजून शिकयलेली ती तीन संगत्यो न्यायनीत, दयामया आनी विश्वास आमी जियोंक शकता. बैल्यान न्ही भितरल्यान नितळ कर म्हणटा जेजू हांगासर ही शिकवण दिता आसतना एक बोडादीक संदेश दिता. पयलें कोप भितरल्यान नितळ कर. आमी जाणाव कोप भितरल्यान नितळ जाता आसतना आमी उदक घालता आसतना भायर आपणाशीच नितळी जाता आनी त्या मुखान जेजू तांकां शिकोवन दिता की जे कितें भितरल्या संगतींनी कोपान नितळ करता आसतना ते सगळें मेळ्ळें वता, बैल्यांनी नितळ करूंक सुलाभ जाता. चिंतया जर बैल्यान मात्र कोप नितळ केलें तवळ भितरलें मेळ्ळें तशेंच उरता न्ही गे, तें कित्याक उपकारता म्हणटा. आमचें जिवीत ह्या कोपा सारकें म्हण आमी चिंतयेता. आमी शांततेन प्रशांतपणी आसाव म्हणून चिंतूंक पुरो. पूण भितरल्यान म्हजे कडेन राग आसा जाल्यार तो राग म्हाका द्वेशाक कारण जाता म्हणटा देवाचें उतर. हांव बैल्यान उदार म्हूण दाखोवंक पुरो पूण भितरल्यान आंतरीक रितीन म्हजे काळी स्वार्थान भरला जाल्यार हांव स्वार्थी मनीस जाता.
भायल्यान हांव हेरांक बरो म्हूण दिसूंक बरो पूण आंतरीक रितीन थंयसर कुसाडाई आसा जाल्यार ती खंयच्याय उपकारां ना म्हूण सुवार्थ आमकां सांगता. म्हणजे उलोवणें बारी नाजूक बरें आसूंक पुरो पूण हेरांक पळोवची दिश्ट कठिणायेची आसा जाल्यार जेजू शास्त्र्यांक आनी फरिजेवांक दिल्ली तीच शिकोवण तुका आनी म्हाका आज दिता. ते देखून जेजू आमचे काळीज पळयता. ज्या मापान आमी आमची काळजाची तपासणी करता तवळ आमची नितळाई चड जाता, तवळ आमी हेरांती दयमया काकुळतो न्यायनीत दाखोवंक शकता. आखरेक आयचो वांजेल आमी नियाळ करतना जेजू आमकां फरिजेवांक दिल्ली शिकोवण आमची कर्ण काणयोंक जाय म्हण जेजू आशयता. सर्वसंती मदें दैवीक सता आनी दैवीक शिकोवण दैवीक मोलां आज आमची कर्ण काणयोंक जाय म्हण जेजू आशयता. ती जावन आसा भोगसाणें, दयामया, उदारपण, बोवार्थ, मोग ह्यो संगत्यो आनी हाच्या विरोध वेज्यो सरसंगती आडावन ह्यो सर्व आमी पाळता तर आमी सुमयेच्या वाटेन आसां, सुवार्थेच्या मोलांनी जिवचे व्यक्ती जाता. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आमी संत आंतोनीक मान करूंक सुमयेन शिकिल्ली दैवीक उतरां पाळोवंक सुमये लागीं कृपा मागोवंक जाय. संत आंतोनीन ह्या दिशेन हेरांक प्रेरण दिलें, मात न्ही तूं जियोंक शकलो. आज म्हजें मागणें दयाळायेचें जावं दी, म्हजो बोवार्थ कर्ण्यान देखून तसलो जावं दी, म्हजें आराधन मोगान भरलेलें जावं दी आनी म्हजें धार्मीक आचरणां हेरांक न्यायनीत काकुळत आनी विश्वासान जियोवचें तसलें जावं दी. आनी हो आशिर्वाद आमकां संत आंतोन मागून धाडून दी म्हण ह्या मिसा बलिदाना वेळी तेच जेजू लागीं मागया. आमेन. C47. तुझ्या पायातळे नितळ सांच्या आकाशे आमची काळजा मेळी गे माता तुझे लागे पातकी निर्भागी गे माता तुझे लागे पातकी निर्भागी उपकार सबा केल्याय तुवे दिवून आमकां जिवीत नवे भेटयतावा जीवन आमचे उड्या वायना सोवे. म्हजे भाव भयणीनो, मुझे आनी तुमचें बलिदान सर्व बोधवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्व बोधवेदार देवा, तुझें तोरपण आमी वळखून घेता. भगिवंत आंतोनीच्या उडासाक बेडयलेली आमची दानां तुझ्या बोधवेची महिमा परगडतात. तशीच ती आमकां तुजे सोडवणेचो फळ दिव म्हण खलतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी
सर्वेस्परांतले उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फैद्यासो भगिवन आंतोन तुझ्या भक्ताचे परबेन तुझे पवित्र सभेक तूं संतोष दिताय अशें ताच्या भगिवन जिविताचे देखीन तूं तिका धैर्यान भरताय ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळताय देखून सर्व देवदूतांनी सांता भक्तां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायताव पवित्र 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 दरबारासो सर्वेस्पदे सर्गानी संसार भरल्या तुझ्या वैभवा होसाना भूसरी होसाना भूसरी सर्वेस्पराचे नावे येता तो सुभागी होसाना भूसर्गी होसाना भूसर्गी सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर देखून दोवा परी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दान पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सुसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची हेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका दिन वसून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत पदकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सबारंभ पसत तें वारफतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावडता सो गुड सुम्या आमी दुखाता आमी हे काळसीतले प्रियता तिचे पोटी तू परतेस तुझे मरण परगडता देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उडासाक आमी तुका जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता
क्रिस्तचे कुडींत आनी रक्तान वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी कल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. अशें लियो आमच्या भगिवन बापा आनी पीट पौल सलाना आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणींचोय उडास कर. आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची काकुळत कर म्हण आमी मागता. अशें भगिवंत अंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगिवंत जुझे ती सुपती, भगिवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर ससनाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्रत्मेच्या एकवटान देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व माननी महिमा तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेन शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास येवं, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बुरवशान अद्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक स्वर्गीय बळी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुंच तिका एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिणिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शिणिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शिणिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फोव ना पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. D41.
तुझ्या काळीचे अद्रेकता मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तू मोच्या काळजांदन्या तातोच तू करेल्या तुझ्या स्वागत स्वागत जेसू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकेसला प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोच्या स्वागत स्वागत जेसू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकेसला प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोच्या म्हाका दिता मुझे आत्मी कान तू सदा कृपेची वे तुला पळता मुझी चिनी नंदन करता स्वागत स्वागत जेसू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकेसला प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोच्या स्वागत स्वागत जेसू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकेसला प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोच्या उभी रावया. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा, ह्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या आनी भगवंत आंदोनीची सदांच देख घेवन सर्व वेळी तुजी भक्ती करूंक आनी ताका नसलेल्या प्रिती मोगान सगळ्यांची सेवा करूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आज्ञा सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, तुमच्या जिवितांत सोम्याक महिमा दियात. देवाचे व्हड उपकार. जेसूचे नावे आसऱ्या गेल्या संतांतोनी वर्त्या भोगता. दिवसारा तुवे नाम डायले पिडेस्तान तुवे बरे केले. दर्या संकलीत तू फरमायता. अन्याक पान्याक बेऱ्यांक पावता. किते सांडल्या दाखोवन दिता. ल्हाना व्हडा पुसून धाडटा. महिमा सर्गी देवा बापा. महिमा
पुत्राच्या एकल्या स्फुरता महिमा महिमा पवित्रज्ञा सदांकाळ ससना ससना सदांतोनी मुखान देवान फोव केल्ल्या आशिर्वादा बसोद अर्गां पटयतात. एकल्या कुटुंबान समाधान मेळिल्ल्या खातीर, एकल्या भुरग्याचें देणें फोव जाल्ल्या पासून, एकल्याचो मेडिकल रिपोर्ट बरो आयलेल्या पासून, 5 जाणां मेळिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्गां पटयतना आमकांय देवान फोव केल्ल्या सर्व आशिर्वादांक एगडी बोर मौनपणी अर्गां पटोवया. आयचे दिसा मागूंक आसची ते सवा इरादे एपरी आसात. 9 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक, 5 जाणांक वायट सवय जावन सुटका मेळोवंक, एकल्या भुरग्याचें देणें मेळोवंक, 10 जाणांक बरें काम मेळोवंक, एकल्याक काम कायम जावंक, 13 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक, तेगांक कॅन्सर पिडा गूण जावंक, 6 जाणांक परिक्षेंत पास जावंक, एकल्याक रीण पाटी मेळोवंक, तेगांक शेजारा संबंध बरो जावंक, 4गांक कोर्ट केस इत्याद जावंक, 9 जाणांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, 2गांक पयशांचे समस्ये परिहार जावंक, 7 जाणांक पिडा गूण जावंक, एकल्याक घर बांदूंक आदार मेळोवंक, तेगांक वेव्हार बरो जावंक, 2गांक घरान समाधान मेळोवंक, 2गांक घर जागो मेळोवंक, एकल्याक परिक्षेन उंचले अंक मेळोवंक, 2गांक प्रसूतपण बऱ्या तरान जावंक, 5 जाणांक चिंतिल्लें काम बऱ्यान जावंक, 5 जाणांक मदीं समाधान मेळोवंक, एकल्याक कुटुंबान समाधान मेळोवंक, 4गांक गरजेचे रगडे तिरसूंक, एकल्याक संबळांत भरती मेळोवंक, 5 जाणांक शिकिल्लें मोदीन उरोवंक, एकल्याक ऑपरेशन नासतना पिडा गूण जावंक, एकल्याक देव आपोवणें मेळोवंक, एकल्याक गरजो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक, 6 जाणांक कामा कडेन समाधान मेळोवंक, एकल्याक पयण बऱ्या तरान जावंक, एकल्याक न्हीद पडोवंक, 2गांक भुरग्यांनी वडिलांक काल जावंक, 2गांक काजार बऱ्या तरान जावंक, 2गांक शिरांची पिडा गूण जावंक, 2गांक बावळो दूख गूण जावंक, 4गांक ऑपरेशनाचो गायी गूण जावंक, एकल्याक कामाची भद्रती मेळोवंक, तेगांक आळसाय उणें जावंक, एकल्याक पुरगवान काम मेळोवंक, एकल्याक सैरीक घट जावंक, तेगांक देवबिरांतीन वाडोवंक, तेगांक दिसपडतो ग्रास मेळोवंक, एकल्याची ताप शेळ कोंकली गूण जावंक, 2गांक कोलेस्ट्रॉल उणें जावंक, एकल्या ल्हान भुरग्याची पिडा गूण जावंक, 5 जाणांक BP शुगर नॉर्मल येवंक, एकल्याच मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, एकल्याक लायसन्स मेळोवंक, 2गांक इंटरव्यू बऱ्या तरान जावंक, 4गांक गांडी दूख गूण जावंक, 2गांक एलर्जी गूण जावंक, एकल्याक हॉस्पिटलांत जावन गूण जावन भायर येवंक, एकल्याक हार्ट प्रॉब्लेम गूण जावंक, एकल्याक भायर पडिल्लें भांगार मेळोवंक, 2गांक डिप्रेशनांत जावन भायर येवंक, तेगांक राग उणें जावंक, 2गांक सांबाळ बाकी आशिल्लो मेळोवंक, एकल्याक किडनी प्रॉब्लेम गूण जावंक, आनी 16 जाणांक प्रत्येक ते सवा खातीर मागोवंक विनंती केल्या. हाचे सुवे आमची ते सवा इरादे आमचे कडेन कोणें मागोवंक सांगल्यार ती सर्व ते सवा आमच्या आश्रमाक दान दिवच्या सेवा दिवच्या सुमेस्तांक संत आंतोनीची मजत भरपूर तरान आसूं न्ही म्हण सांगाता मागया. वर्त्या संत आंतोनी, तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवरां देवसर आनी तरांची वशाची पिडा पयस सरता म्हूण उडास कर. तुजे मरिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा, उसांबळ दर्ये तण जातात, बंदिवनाच्यो सांकळी तुटून पडतात, तोंडे उठून चलतात, कोरडे पळयतात, केप्पे आयकतात, मोने उलयतात, भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं अपायग्राचार न पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातळी तुजेर दवर तुजी कुमोक आमी मागतां, इतल्या व्हडा आशेन आमी मागतां. ते सर्व आमकां जोड दिव, तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. संत आंतोनीच्या हातान जेजू बाळका कडेन 3 मागणी. मोगाळा जेजू, कुरपेच्या आनी काकुळतीचे जरी हांव तुज्या पांयां पडटा आनी तुज्या संत आंतोनीच्या काळजांत पेटयल्ल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मरिफात
आनी तुवें तुज्या मोरणाच्या ओडींच्या वेळार कुर्सार जावन तुज्या आवयचेर मोगाळ दिश्ट घाल तिका सांजुवांचे तबेन दिल्ल्या तुज्या बिरमत बरीत काळजा मरीफत हांव तुजे कडेन परातून मागता तुजे काकुळदार दोळे म्हजेर परती म्हजे निर्भागी पातक्याचेर तूं म्हजो देव तूं म्हजो बाप ह्या म्हज्या व्हड गरजेंत आनी आकांतान तूं म्हाका पाव तुजेर हांव पातयेलां तुजेरच म्हजो भरवोसो हांवें दवरला आमेन. बोऱ्या जेजू मोगाळा तारोका भगिवंतपणाचे जरी तुझ्या पांयां पडता आनी तुझ्या सांत आंतोनीच्या काळजांत पेटिल्ल्या तुझ्या मोगाच्या उज्या मरीफात आनी आमचे खातीर तुवें मरयल्ल्या तुझ्या अमलीक रक्ता मरीफात तुजे कडेन परतून मागता तुजे काकुळतीचे आनी पापय सारक्या मोगाचे दोळे परती म्हजेर तुवें कुर्सार मरून दुस्मनाच्या गुलामपणांतलो सोडयल्ल्या निर्भागी पातक्याचेर ह्या म्हजे गंदीन आनी बेसारेन म्हाका बुसय तुजेर हांव पातयेलां तुजेरच म्हजो भरवोसो दवरला आमेन. दयाळ जेजू म्हज्या आत्म्याच्या एकस्थानी भद्र आसया तुझ्या पांयांक हांव पडता आनी तुज्या सांत आंतोनीच्या काळजांत पेटिल्ल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मरीफात तुवें पाळशा रुपान ताका दिश्टी पडोवन ताका बुजोवन आनी पोशेवन ताचे थंय दाखयल्ल्या मोगा मरीफात हांव तुजे कडेन परातून मागता हे म्हजे व्हड गरजेंत आनी बेसारेंत तूं म्हज्या आत्म्यान देवून सवकासाय म्हाका दी तुजेर हांव पातयेलां तुजेरच म्हजो भरवोसो दवरला आमेन. सनांतुनी कडेन मागणे निश्कळपणाच्या धव्या फुलां दुर्बळकायेचे ऊंच देखी कलतेपणाच्या नीज आरस्या भगिवंतपणाच्या परजडीक निकेत्रा आनंद बरीच सनांतुनी देव पुताक तुज्या हातान घेवन सो स्वादीक उपकार तुका फावो जालो तुजे कडेन परातून मागता तुज्या पदवेदार आदाराकाल म्हाका काण घे देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी आसऱ्याचे विशेष जावन आसा म्हजे बिरमत दवर आनी हे म्हजे व्हड गरजेन म्हाका पाव. आमच्यो गरजो मौनपणी देवा समोर दवरुया. सकड अकरा मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर म्हज्या पातकांची गरी दूख आनी देवास्वनी म्हज्या पेल्याचो वर्तो मोग म्हाका जोडून दी आनी अशें जिणेन विश्वासान सुमयाची साखरी हांवें गन तुजे सांगाता ससनाच्या ससनाक ताका होगळचूंक ताका भोगूंक आनी आनंद दिवंक सरकारासान म्हाका पावय आमेन. पापसेबाच्या ह्या म्हयन्याच्या इरेद्या मागीर पापसेबान शहर आनी शुभ वर्तमान परगट जावचे खातीर मागोवंक विनंती केल्या. हाचे सगळें वर्स आमचे दीस जेन भुरग्यांक समर्पण केला सर भुरग्यांक संतांदोनेची मजत आसूं दी म्हण मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमचे पदकां भोगोस आनी आमकां दाणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां दिफा. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे घुसचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचमे अमोप्या गाते विनतिक आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. रेलिकेचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. सांत आंतोनी आमा पासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फवसावच्या खातीर प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी सदांची येवच्या देवा भगिवंत आंतोनीक तुवें तुजे परजेगीक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणयेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर्व अनवरांतले सुटाशे आनी सर्व आमच्या पारकोवण्यांनी तुजी ससाय आमी भोगिशे आमकां फावो कर.
क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. Sant Antoni băta, आमचे तुझी दिस का देवा कलन महिमा देव जियो तू फावोक. Sant Antoni băta, आमचे तुझी दिस का देवा कलन महिमा देव जियो तू फावोक. उदान मौनानामी सेवा करून संगी ऊर्जित करून देणे जीवन साधेचीनी. Sant Antoni बघता आमचे तुझी दिसता देवा कानन महिमा देव जीवन तू फावोक. मोकाल पुत्रासोवे आमकां मोरया आशीर्वाद देवा आमकां. बगीन क्रिस्ताचे कृपेन निवर आमकां सेवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.